सर्व कार्मेल किरण वीक्षकांक म्हजो मोगाचो प्रणाम। आज ताळयांचो आयतार जेजून जेरुसलेमाक संभ्रमीक रितीन प्रवेश घेतले घडीत आज आमी नियाळ करता। हो जावन आसा सोम्याच्या कश्टा मरणाचो आयतार। जेजूच्या कश्टा मरणाच्या वा जिवंतपणाच्या मिस्तेर वो आमी ह्या भाग्यवंत हप्त्यांत आमी नियाळ करता। आनी ह्या दिसा आमी जेजूच्या कश्टा मरणाची सुवार्त आमी वाचता आनी ह्या मिस्तेराचो नीज अर्थ, कश्टांचो नीज अर्थ समजून घेवंक प्रत्येक रितीन ह्या हप्त्यांत नियाळ करूंक आमकां अवकाश लाभला। तर देवाचें उतर आयकूंक आमी आयतेन जावया। मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता अध्याय 11 वाक्य 1 ते 10। जेजू आनी ताचे शिष्य जेरुसलेमाक लागीं पावले आनी ओलिवेत दोंगराच्या लागसार आसलेल्या बेतपाकेक आनी बेतानियाक पावतच आपल्या शिसां मदल्या दोगांक आपोवन तो म्हणालो, तुमच्या समकार आसा त्या हळ्ळेक वचा आनी थंय भितर सरतनाच तुमकां बांदून घाल्ले एक कडवाचें शिंगरू मेळटलें। आजून पर्यंत कोणूच ताचेर बसोवंक ना। ताका सोडया आनी म्हजे सरशीं हाडा। आनी तुमी कितें करतात म्हणून कोणायकी कांय तुमकां विचारीत जाल्यार सोम्याक ताची गरज आसा आनी गरज जातच तक्षण तो पाटी पावीत करतलो म्हणून सांगा। शीच गेले आनी एका दारा बैल्यान उक्त्या रस्त्यार बांदून घाल्लें एक शिंगरू तांकां मेळ्ळें। तांणी तें सोडयलें। थंयच लागसार उबे आसलेल्या थोड्यांनी, तुमी कितें म्हूण शिंगऱ्यांक सोडयतात अशें म्हणून तांचो विवर केलो। जेजून सांगले बरीच तांणी जाप दिली आनी तांणी तांकां तें व्हरूंक सोडलें। शिंगरांक ते जेजू सरशी हाडून आयले आनी आपले दगले तांणी ताचेर सोडून घाले। उपरांत जेजू ताचेर सोडून बसलो। लोकां सोम्यांत जायत्यांनी आपले दगले वाटेर हांतुळ्ळे। हेरांनी शेतां मळ्यांनी बेंडिल्ले रुखा झाड्याचे ताळे वाटेर शिंपटायले आनी मुखल्यान आनी फाटल्यान वेतलो तो लोक बोब मारूंक लागलो, होसान्ना, सर्वेस्पराचे नांवी येतल्याक स्तुती जावं। आमच्या बापा दाविदाचे राज उदेव, ताका आनंद जावं। होसान्ना अत्युन्नत देवाक। देवाचें उतर हे वाकनी तुका क्रिस्ता। जेजू क्रिस्त थंय मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, आज आमी ताळयांचो आयतार आमी आचरण करता। सोम्याच्या कश्टा मरणाचो आयतार आज आमी नियाळ करता। कश्ट जिणयेचे अंत्य न्हय। कश्टा मुखांतर जेजून आमच्या जिविताक नवो भरवोसो दिला हो विशय प्रत्येक रितीन आयच्या दिसा आमी नियाळ करता। जिणयेच्या कश्टांत निराशे जाल्लो एकलो व्यक्ती जिवीत नाका म्हणून जिणीस अंत्य करूंक आलोचन करता। बगलेन आसल्या ती दोरयेचे ते एक पांत घेवन आपलें जिवीत अंत्य करूं मुखार सरता आसतना आनी एकलो इश्ट ताचे लागीं येवन पावता आनी त्या इश्टाक ह्या व्यक्तीची जिणी ताचें निरासपण कळीत जाता आनी त्या दोरयेच्या पोंताक आसलें आनी एक पोंत तो दाखयता आनी ताका थंयसर कुरीस मेळटा। कुर्सा मुखांतर जेजून दिल्लें तें नवें जिवीत ह्या विशीं त्या इश्टाक समजयता आनी नवें जिवीत जिवंक तो मुखार सरता। मोगाचेनो, जेजून आपल्या कश्टा मरणा मुखांतर आमच्या जिणेक नवो अर्थ दिला। कश्टा मुखांतर अर्थ सोदून काडूंक आमकां पावणे दिला। जेजूच्या जिवितांत पळयता हांव कश्ट मेळच्या
5 दिसा पयले जेजू जेरुसलेमा तेवशी पैन आराम करता. वो जावन आसा जै तसो स्वागत मान स्वागत ताका थंयसर मेळटा. पदवेन आनी माहिमेन जेजू थंयसर प्रवेश जाता. हांगासर आमकां आयच्या वाचपांत तुमकां आयकूंक मेळिल्लें लोक वाटेर दगले आंतुळतात, ओलीव ताळयो घेवन ओसान्ना दाविदाच्या पुता म्हूण जेजूची होगळीक ते गाजयतात. पूण आनी एक वाटेन आमी पळयता जेजू राय जातलो म्हणलें म्हूण फारिसेवांक एक भिरांत आसली देखून ते लोकांचे तोंड दांपूंक प्रयत्न करतात. पूण 5 दिसा उपरांत तसो लोक जेजूक मरणाचे फर्माण दितात, कुर्साय ताका, कुर्साय ताका. सुरवेर होसान्ना होसान्ना दाविदाच्या पुता आनी 5 दिसा उपरांत परत कुर्साय ताका, कुर्साय ताका. पूण जेजू हाची पर्वा करिनासतना बरोवशान बापाची खुशी जारी करूंक मुखार सरता. जेरुसलेमाचो प्रवेश जेजून जेरुसलेमाक वेचें हांगासर राजकीय इरादो न्हय, बगार आत्मीक इरादो. देवाच्यो वाटो विचित्र जावन आसात. सबार फावटी आमी चिंतले बरी खंडीसावन देव चिंतिना. कुर्साच्या मरणा मुखांतर जेजून आमकां नवें जिवीत दिला. कश्टा मुखांतर आमच्या जिविताक उजवाड दिला. मरणा मुखांतर आमच्या जिविताक नवो परवसो जेजून दिला. आमी पळयता जेजून ताच्या परगट जिणेन ताच्या मिसावांत मान गौरव पदवी प्रतिश्ठा अपेक्षिल्ली ना. आपूण सोडवणदार म्हूण कोणाकच कळोवंक नजो, कोणाकच सांगनाय म्हूण जेजून जायते फावटी सांगिल्लें आसा. पण आसल्याक आमी पळोवचें तर सिमोन माकाबेव राय सावन जेरुसलेमांत प्रवेश जाल्ले बरी जेजू प्रवेश घेता. देवाच्या पुस्तकांत पयल्या पुस्तकांत अध्याय 13व्या अध्यायान आमकां वाचूंक मेळटा. तशेंच जाकारी प्रवादेन मेस्सिया विशीं देखिल्लें तें दर्शन, आपले तुजो राजा येता, गाडवाच्या शिंगरांचेर तो येता. आनी वो प्रवाद पूर्ण जाल्लो आज आमकां हांगासर स्पश्ट जाता. जेजू जेरुसलेमाक संभ्रमान प्रवेश घेता. पूण जेजून जेरुसलेमाक संभ्रमान प्रवेश केल्ली रीत आमकां विशिश्ट दिसता, विचित्र दिसता. जेजून जैतान जेरुसलेमाक येवच्याक एक सांकेतीक अर्थ आसा. पास्का फेस्ता वेळार हे फेस्त जुदेवांक चड मोगाचें जावन आसलें. हजारांनी लोक जेरुसलेमाक येतालो. देवळांत लोक शेळी भेटयतालो. इजिप्तांत देवान तांकां राखलें तें घडीत तांच्या मतीन दवरून हो संभ्रम ते व्हडा दाबाज्यान आचरण करताले. फेस्ताच्या 4 दिसांक पयलेंच शेळयेक ते आयते करताले, शेळी ते विंचताले. पूण हांगासर आमी पळयता जेजू आपुणूच पास्काची शेळी म्हूण समजून थोड्या दिसा फुडेंच संभ्रमान आपल्या पास्काक तयार करता. शिसांक जोगती तयाराय करूंक सांगता. कश्टाच्या वाटेक तो तयार जाता. हे घडीत स्मरण करण आज आमी पुरशांव काडटना जेजू सोडवणदार म्हूण वळखून घेवंक पवित्र सभा आज प्रत्येक रितीन आम्हा सर्वांक उलो दिता. मनशा जिवीत कश्टाचे आनी सुखाचे सुमधुर मिलन म्हूण आमी सांगेत. कश्टान वरां आमच्या जिवितांत केदाळां येतात म्हूण आमकां सांगूंक साद. सुखां शेवंक प्रयत्न करता. कश्ट येनातले बरी आमचें जिवीत रिस्केर घालूंक आमी तयार जाता. तरी चिंतनातले घडये कश्ट आमच्या जिणेंत येतात. पूण ते फुड करून आमच्या जिविताक, आमच्या कश्टा मुखांतर जिविताक नवो अर्थ सोदून काडूंक जेजू आपोवण दिता. स्वार्थी मनीस आनी एकल्याचें बरेंपण पळोवंक आशेना. तो मनशाचें हर एक दीस शोशण करता. फारिसेवाचो उद्देश वचूं जावन आसलो. समाज बांदूंक न्हय पूण हेरांक पयस करूंक, केवल तांचो मान गौरव प्रतिश्ठा ते आशेवन आसले, स्वार्थान ते आसले. आनी ह्या खातीर लोकांचो ताणें उपकार मागलो.
जेजूची कश्टांची चरित्रा हे घडीत आमकां वस्त आसतना तांचे जिवीत आमचे मुखार स्पश्ट कळीत जाता. पिलात हेरोद जेजू निरापराधी म्हूण जाना आसूनय अधिकाराचो दुरुपयोग करतात. कळीत आसूनय स्वार्थान केवळ तांचो मान गौरव प्रतिश्ठा आशेवन तांकां दिल्ल्या जबाबदारीताव ते सुकारी मारतात. पूण हांगासर आमी पळयता जेजू कश्ट मरणा पर्यंत कलतो जालो आनी तो अखेर पर्यंत अशें जावन तो जैतवंत जालो. सोम्याचे सेवक आमी जेजू बरी कलतें जावन आमच्या जिणयेचो शेवट सोडूंक आमकां आपोवणें दिलां. देखून हो एक भगेवंत हप्तो ह्या वेळार जेजूच्या कश्ट मरणा विशीं नियाळ करून आमच्या जिवितांत जैतवंत जावन शेवट सोडूंक प्रत्येक रितीन हो हप्तो आमकां लाभलेलो एक अवकाश म्हण आमकां सांगेत. जीक लाभतना खंडीत जावन मान गौरव पुरस्कार खंडीत जावन मेळटा. पूण चलवून येतना आमकां एकलो पयस करता, कश्ट येतना तिरस्कार करता. पूण बरोशान जियोवंक आमकां दिल्लें तें जिवीत संपूर्ण रितीन जियोवंक जेजू आज आमकां आपयता. जेजून भोगले ते कश्ट 3 प्रमुख रितीचे कश्ट. मानसीक कश्ट जेजून मागणें करता आसतना सांगलें आसा, तुजी खुशी वयतर म्हजे वयली काल्स निवार, म्हजे कश्ट पयस कर. दुसरें जावन आसा ताच्या जिवितांतले ते दैहीक कश्ट, कांट्याचो मुकुट, किळ्यांचो मार, निश्ठूर सिपायांचे मार, कश्ट सुरवेरतावन अखेर पर्यंत. तितले मात्र न्ही, आत्मीक कश्ट. म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय. कुर्सार वळवळे कश्ट भक्त आसतना जेजून मागली रीत जावन आसा आत्मीक कश्ट. 3 प्रमुख कश्ट, मानसीक कश्ट, दैहीक कश्ट आनी आत्मीक कश्ट जेजून ताच्या जिवितांत भोगिल्ले आसात. ताळयांचो आयतार संभ्रमूंक सुलाभ, पूण अर्थ जियोंक निजायकी कश्टांचे. ताळयांचो आयतार आनी निमानो शुक्रार नासतना आमकां जिवंतपणाचो संतोष ना. जेजून बापाक च्या कुशेक कलती मान घालून मरणाक तयार जालो. जेजूक कश्ट ताच्याच लोकांक दिल्लो एक पुरस्कार, लजेचे अपमानाचे, कुणीगाराक फावो जाल्लें तें मोर. इस जावन आसा समाजाची वेवस्था आनी अवस्था अशें आदीं आतां आनी मुखार खंडीत जावन घडतलें. बरें करूंक संघटीत जावच्या की पाड करूंक, वायट वाटेन चलोवंक, अन्याय करूंक सांगता मेळचे संघटन जायते आसात. बरें करतना तटस्थ रावचें, सबाय पळोवन रावची ती प्रवृत्ती आजकाल आमकां पळोवंक मेळटा. बरें केल्ल्याक अपराधीचो बिल्लो आमी दिता. जेजूक पळोवन जुदेव मुखेल्यांक बसोर जालो. तांचे तावन कांय चलना जालें. तांकां भिरांत दिसली. लजेक घालूंक जायती विधानां वापरलीं. तर्क सवालां गुन्यांव मांडचो, देवसाराच्या बळान अजापा करताय म्हूण सांगचें. देखून जेजूक तांणी सिनेगोगांतावन भायर घालूंक प्रयत्न केले. बंदेन घालूंक पत्रावंक आलोचना केली. चडीत जावन आपल्याच एका शिसान जुदासान ताका विकृत केलो. शास्त्री, फरिसेव, मलगडे, ग्रेस्त फुडारी हेरोदीच्या सांगाता मेळ्ळे. जेजूक मारूंक ते मुखार सरले. लोक तटस्थ रावलो, मनो रावलो, सबाय पळयली. थोड्यांनी ताका कुर्साय ताका म्हूण सांगलें. अन्यायामध्ये लोक सांगाता मेळ्ळो. पूण जेजून ताच्या जिणयेचो भरवोसो सांडलो ना. ताचें जिवीत शेवट पर्यंत जियोन बापाची खुशी ताच्या जिवितांत जारी केली. देवाच्या पुताक मनशाक कुर्सार मारला तर मनशाक दगदोवचें, सकला घालचें खंडीत जावन हातूंत नावाल ना. बरो मनीस बरें करता, खोटो मनीस ताच्या काळजांत असलें खोटेपण भायर घालता. बरो रूख केदाळय बरें फळ दिता आनी बऱ्यापणान आमचें जिवीत जियोंक ह्या गणिता मुखांतर जेजू आमकां आपोवणें दिता. जिवीत केवल कश्टा मुखांतर अंत्य जायना, कित्याक जेजू जिवंत जाला
दुस्मानाक ताणें लजेक घाला जिवंतपणाचो बरवसो आम्हा सर्वांक फावो केला तर तिस करपा कश्टांत जैते वंचां निराशी जायनासतना फुडें चलोवंक जेजूचो आदार आमी मागया। प्रत्येक रितीन ह्या भगेवंत हप्त्यांत जेजूच्या क्लिनिकाक आमी या आमच्या जिणयेची आमी तपासणी करया कित्याक संवसारी राटावळेंत आमी मागणी जाल्यार आत्मीक तपासणेची गरज आमकां खंडीत आसा देखून जेजूच्या क्लिनिकाक वचून आमची कूड आत्मीक जिणी भलायके बरीत दवरूंक आमी प्रयत्न करया। एक फावटी अशेंच घडलें एक स्त्री पिडा खंयसरी गूण जायना म्हूण लेखून आखरेक ती जेजू सरशी धांवन आयली। जेजून तिका बरो उपकार केलो तिचे लागीं बऱ्या रितीन संवाद चलयलो ताचे उपरांत तिचे ब्लड प्रेशर तिणें चॅकअप केलें जेजून चॅकअप केलें आनी जेजू कळून आयलें मोवाळायेचो उणेपण तिचे थंय आसा म्हणून। ताचे उपरांत तिचो ताप पळयलो आनी उद्वेग तिचे थंय चड आसा म्हूण सांगलें। एकसुरपणा वरवीं रक्तशिरो बंद जातात म्हूण ताणें जेजून सांगलें। कुटुंबाच्या बराबर चलोवंक तिणें पयस केल्ल्यान फाटीं सरिल्ल्यान पांयांची सखत उणी आसा म्हूण सांगलें। आयकनातल्या म्हूण सांगतना देवाच्या ताळ्याक तुवें देवाचो ताळो बंद केला म्हूण सांगलें आनी तिचे पिडा जेजून तिच्या मुखार दवरली पूण जेजून तिका निराशी जावन फाटीं धाडूंक ना। पिडेक जेजून तिका वखाद दिलें। जेजून दिल्ली सलाह हांव खंडीत जावन पाळटलें म्हूण तिणें बरवसो दिलो आनी त्या वेळार जेजून दिल्लें वखाद हें अरे एका सकाळी एक ग्लासभर उपकारी म्हूण दाखय कामाक वेतना एक स्पूनभर शांतीभर अरे एका घंट्याक एका सोंसणिकायेची गुळी खान घे एक कप भाव बांदावपण आनी एक ग्लासभर कालतेपणांची कामातावन फाटीं येयल्लेंच एक डोस मोग घे न्हिदूंक वेताना नितळ अंतस्करणाच्या चिंतपान न्हिदे दिसाच्या खंयचेय घडये कंत दूख देदस्पोर जायनाका। वय जेजून दिल्ली ही सलाह स्त्रियेन मानून घेतली आनी आत्मीक जिवितांत तिणें बरेपण जोडलें। तर ह्या भगेवंत हप्त्यांत आमी मॅट काडटा आसतना मुखार सरता आसतना जेजून आमचे खातीर सोंसुल्ले ते कश्ट आमकां दिल्लें तें नवीन जिवीत आमी समजून घेवया। कश्टां मुखांतर जिणेक अर्थ सोदून काडया नव्या वाटेन चलोवंक क्रिस्ताचो मोग आमच्या काळजांत दिसपडतो बगोवंक जेजूचो आदार प्रत्येक रितीन ध्यानांत मागण्यांत मागून घेवया। आमेन। वंदन तुका बेसावांचेर गाल वळय कुरपेजर वेंगे तुझ्या सदा सांबाळ दवर बेसावांचेर गाल वळय कुरपेजर वेंगे तुझ्या सदा सांबाळ दवर Jesu barka naman tuka Jesu barka vandan tuka besawang chegal wale kurpesa wengin tuja sada samandava besawang chegal wale kurpesa wengin tuja sada samandava
शारूख घेतली मोरयेद्वारी पातकान बुडलेल्या तुझे परजे उदेव आयलोय तूं सूर्या परी देवपण सांडून आयलोय ह्या संवसारी